एक म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्विसीस हांव विजीट करपाकूय आयला, वेगवेगळे डिपार्टमेंट विजीटूय करता. आमचे जे हांगासले वेटरनरीचे हॉस्पिटल्स आसा तेकाय विजीट करपाक, ते कशें चलता कितें चलता, दॅट इज अ वन थिंग. आनी सेकंड आमी वेटरनरी कॉलेज सुरवात करता, विच इज अ डिग्री कोर्स. आमी एग्रीकल्चर कॉलेज गव्हर्मेंटाची सुरवात केल्या उपरांत आमचें इंटेंशन आसा, कारण दर वर्सा 8 स्टुडंट आमचे ऑफिशियली भायर वयताले, म्हणजे ताका गव्हर्मेंट फंड करतालो. बॅचलर इन एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी सर्विसीस, BA एंड BS, बॅचलर ऑफ एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी सायन्स. 8 भुरग्यांच्या व्यतिरिक्तूय भुरगे आनीकूय बी प्रायवेट कॉलेजींनी वचून एडमिशन घेताले, जे वेटरनरी डॉक्टरांची आज खूब गरज आसा. आणि वेटरनरी डॉक्टर्स नॉट ओन्ली फॉर द बीग एनिमल्स बट स्मॉल एनिमल्सा खातीर प्रायवेट प्रॅक्टिसूय आता खूब मोठ्या प्रमाणात चलपाक लागले. आणि आफ्टर ऑल इट इज अ ग्रॅज्युएट कोर्स. ग्रॅज्युएट कोर्स केल्या उपरांत देर इज अन बीग स्कोप इन नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवलाचेर. वेटरनरी सायन्स ह्या कोर्साक खूब स्कोप आसा. त्या ती गोंयानूय बी तो सेम कोर्स सुरू करचो, कारण 21 वर्सां नासलो, 21 वर्सां भायरूच वयचें पडटालें भुरग्यांक. आणि ताच्या खातीर सुरू करचो म्हणून आमी इंट्रस्ट घेतला. अंदूच्यान तो कोर्स सुरवात जातलो. आज आमच्या युनिव्हर्सिटीचें इन्स्पेक्शनूय आसा. युनिव्हर्सिटी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आमी इन्चार्ज प्रिंसिपल आनी ह्या कॉलेजी खातीर अपॉयंट केल्या, म्हणजे गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी सायन्स ह्या पद्दतीन ती कॉलेज जातली. आणि जे गोंयचे भुरगे आनी ताच्या भायर भायले भुरगे हांगासर शिकोंक येवंक शकतले, जेणे करून बरे वेटरनरी डॉक्टर्स जातले, वेटरनरी OPD चलतली, वेटरनरी हॉस्पिटल्स जातले, जेणे करून भुरग्यांक प्रॅक्टिकली मेळटलें. त्या खातीरच आमी हो कोर्स कुर्टी हांगासर आमी हो सुरवात करता. एकाडेमीक इयर ह्या वर्सा चालू जातलें, कारण अंदू ऑलरेडी डिले जालात. वी आर वेटिंग ओन्ली फॉर द वेटरनरी कावन्सील परमिशन्स. आमी युनिव्हर्सिटी ऑलरेडी अप्लाय केला. युनिव्हर्सिटीचे परमिशन मेळ्ळें काय आमी वेटरनरी कावन्सिलाक एप्लाय करता. आणि वेटरनरी कावन्सिलाचे आमकां जर आतां म्हणजे इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर परमिशन मेळ्ळें जाल्यार ऑक्टोबरच्यान आमी एडमिशन घेतलें. कितली कॅपॅसिटी आसतली? इट इज अप्रॉक्सिमेटली वी आर आस्किंग फॉर द 60 सीट्स, बट इट डिपेंड्स 40 सीट्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन द वेटरनरी कावन्सील. बट 40 भुरग्यांक म्हणजे आमी ऑलरेडी बाकीचे सगळो प्रोसिजर आमचो कंप्लीट जालो. वी आर ओन्ली वेटिंग फॉर द वेटरनरी कावन्सील परमिशन. डॉग शेल्टरा खातीर सामकी एक मागणी आशिल्ली, ते सुरवात आसा, तो वेगळो विशय.